उत्तर गोंयांत लोकसभा वेंचणुके खातीर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांची उमेदवारी निश्चित जाल्या। हे विशींची अधिकृत घोशणा जावपाची आसा, मात दक्षिणेंतल्यान कोण उमेदवारी लढयतलो हें अजून निश्चित जावंक ना। कवळेकार सावयकारा सयत आतां दिगंबर कामतीच्या नांवाचेरूय चर्चा जाता। दक्षिणेंतलो उमेदवार निश्चित करपा खातीर आयज परतून दिल्लींत भाजप संसदीय बसका जातली। फाटल्या कांय दिसांसावन लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारांची जी उमळशीक आशिल्ली गोंयांत ती आतां मुखार आयिल्ली आसा। उत्तर गोंयांत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांची उमेदवारी निश्चित जालेली आसा, पूण अधिकृत घोशणा अजून जाल्लेली ना। सेगीत 6व्या फावटी श्रीपाद नायक हांकां ही विक्रमी उमेदवारी फावो जाल्लेली आसा, पूण दक्षिणेंत मात्र आजून उलाढाल चालू आसा। म्हटल्यार भाजपाचे केडराचे जे उमेदवार आसा ॲडवोकेट नरेंद्र सावयकर, जे फाटल्या फावटी हारिल्ले, पूण त्याच बरोबर बाबू कवळेकार उपमुख्यमंत्री ते लेगीत आसा। क्रिस्ती लोकांची तांकां चड मतां मेळटली अशी आशा आसा, ताका लागून ही स्पर्धा तांच्या मदीं आसा। सो दक्षिणेंत कोण हाची उमळशीक आतां मुखार आयिल्ली आसा। कालूच गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दिल्लीक रवाना जाले। सो कोण उमेदवार थारयतले हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा। आतां दक्षिणेंत कोण हाचें लक्ष गोंयकारांचें राविल्लें आसा, पूण अधिकृत घोशणा आसा ती आजून जालेली ना। ताका लागून आयज कदाचित ही घोशणा उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत शिक्कामोर्तब जावपाची आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर।